जेजून आपण दिल्ल्या वेळार 0 जावन तुमी जिवन आसात गी. तुमी जेजूक भेटल्यात गी मगचे न्हू. भेटून जाल्यार आज तुका आनी म्हाका एक अवकाश जेजू दिता ताका भेटोवंक, ताच्या हजारपणान अनुभव करूंक. आध्यात्मीक मरण पावल्ले व्यक्ती विशयांत आमी आयकता तांचें केवल सवालां मात्र आध्यात्मीक रितीन मरण पावल्ले व्यक्ती केवल सवालां, ओनली क्वेश्चन्स टू आस्क, नथिंग टू आन्सर, ओनली क्वेश्चन्स, केवल सवालां मात तांच्या जिवितांत, खंयचे की आन्सर ना, केवल सवालां मात्र. आध्यात्मीक जिवितांत मरण पावल्ले व्यक्ती सक्कड आसून तांकां उणेंपण म्हणचें बघता. कित्याक म्हळ्यार तांकां जेजूच सर्वस्व न्ही, तांची जणवाई, तांचे शिकाप, तांणी कितें पळय एक्सपिरियन्स, तेंच पावर म्हूण चिंतात. तेंच पावर म्हूण चिंतात. मुखार कितें म्हूण तांकां कळीत नातलें. जिणयांचे शेवट नातले व्यक्ती, आध्यात्मीक जावन जियोवचे व्यक्ती, जिवे व्यक्ती कोण गे म्हळ्यार जो आमच्या सुवार्थ्यान 14 अध्याय पयल्या वळींत बोवाळ दवरले, तुमी निराश जावचे न्ही, बगार देवाचेर पातयेणी दवरा म्हूण सांगून उलयली उतरांचेर बोवाळ दवरले व्यक्ती. दुसरें जावन आसा निराशांत भरलेलें जिवीत आध्यात्मीक रितीन मरण पावल्ले व्यक्तीचें जावन आसा. त्या देखून ते कितें करतात, जीवघात करूंक वेतात, सोरोप येवंक वेतात, खोट्या संवयेंक ती वळख जातात, वायट संवयेंक ती वळख. कित्याक म्हळ्यार तांणी आध्यात्मीक मरण पावल्ले व्यक्ती ती जावन येतात. कितले गे जाण मगचे न्हू आसले बरी जीवघात करूंक वतात, वायट संवयेंक वळख जाता. कित्याक म्हण सांगल्यार ते आध्यात्मीक रितीन मरण पावल्ले व्यक्ती. मगाच्या भावनांनी बेडीनो असले व्यक्ती थंय बरवसो दिवंक तुका आनी म्हाका जेजून आज एक आपण दिला. तूं तयार आसाय गी. तुज्या मरिफात जेजू हर एकलें की एक नवी लिसांव, बरें लिसांव शिकोवंक आशेता, एक सुवार्ता तुमचो जावंक जेजू आपण दिता. तर तूं तयार आसाय गी. तुज्या कुटुंबा जिवितांत बरी कुटुंबा जियोवन, केवल मागणें करचें मात्र न्ही, मागणें जियोवचे व्यक्ती जावन, केवल सुवार्ता वाचचें मात्र न्ही, सुवार्ता जियोवचे व्यक्ती जावन जियोवंक जेजू हर एकलें की आमकां आपण दिता. तर म्हज्या मोगाच्या भावनांनी बिणीनो तुमी तयार आसात की? तयार आसात म्हळ्यार जेजूक तुमचें थंय परिवर्तन हाडूंक शकता. तो व्यक्ती कितें करता मोगाचें न्हू, जेजू मचव्यातून देंवून येता म्हूण कळलेंत तो धांवून येता, ताज्या पांयांक पडटा. पांयांक पडचें, सर पडचें म्हळ्यार कितें, आराधन करचें. तोच भलायकी दिवंक शकता, सुटका दिवंक शकता म्हणून ताणें पातयेणी दवरली आनी तो सर पडटा. तो ताका स्तुती करता, ताजी पदवी वळखून घेता. तुंच म्हजें सर्वस्व म्हणटा. यू आर माय एवरीथींग, यू आर माय ऑल, यू आर माय एवरीथींग. तुंच म्हजो सर्वस्व, यू आर माय एवरीथींग. तर मोगाच्या भावनांनी बेणीनो जेजूच्या हजारपणाचें अनुभव करचें म्हळ्यार कितें. आमी वाचता गणनाच्या पुस्तकांत 20व्या अध्याय 6वी ओळ. कडपातावन उदक मेळिल्ल्या उपरांत लोकांच्या समुदायाक सोडून मैजे आनी आरोन जमाता तंब्याच्या दारा लागीं गेले आनी धरणीक सर पडले आनी सर्वेस्पराची महिमा तांकां दिश्टीक पडली. केदाळा मैजे आनी आरोन सर्वेस्परा मुखार सर पडले, तांकां सर्वेस्पराची महिमा दिश्टीक पडली. तर म्हज्या मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, आज तुमी हांगासर येता आसतना सबार सवालां मोतीन घेवन, सबार तिचें उणेपणाचें जिवीत आपणावन हांगासर आयल्यात गी. ते सर पडले म्हळ्यार संपूर्ण समर्पण दिलें तांणी. समाधेन जिवनचो व्यक्ती समाधेतून भायर आयलो आनी जेजू मुखार सर पडलो, समर्पण दिलें, हर एक समर्पण दिलें. आनी आज हांवें वाचलेल्या वांजेलांत लास्टाच्या उतरां तो बरो जावन जेजू मुखार उबे रावलो.
आनी आज तुमी ह्या पावसामध्ये हांगासर येवन देवाचें उतार आयकून आसात म्हळ्यार मगाचें न्हू तुमकां जेजू मुखार सर पडचें म्हळ्यार मगाचें न्हू आमकां 100% सोंड दिवचें मोन आसा गी जेजू की तुका भलायकी सुटका समाधान दिवंक मोन आसा निराश जायनाका बेजार पावनाका जेजू आसा जेजू तांच्या घरा आयिल्ल्या वेळार बदलावन जाल्ले भशेन आमी आयकलें जक्केवसाच्या कुटुंबान पळया जेजू घरा आयलो घरा आपूण वेल्ल्या वेळार सगळें ताचें जिवन परिवर्तन जालें तो एक नवी रचना जालो ताका आमी कन्नडान गायता येसू इरुवा मनेयल्ली येसू इरुवा मनेयल्ली ಆನಂದ ಆನಂದ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ तुमच्या कुटुंबांत हर एकी आसा तुमच्या कुटुंबांत जेजू आसा गी तुमच्या जिवितांत हर एकी आसा तुमच्या जिवितांत जेजू आसा गी ನಿಮ್ಮ ಪೇಸ್ಟಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಇದೆಯಾ म्हणले बरी तुमच्या जिवितांत हर एकी आसा टेस्ट आसा गे मगाचें न्हू टेस्ट आसा गे टेस्ट म्हळ्यार जेजू क्रिस्त तर म्हज्या मोगाच्या भावनांनी भयणीनो उणेपण आयिल्ल्या वेळारी मरण आयिल्ल्या वेळारी खंत बेजार आयिल्ल्या वेळारी पीड आयिल्ल्या वेळारी सबार सवाल आयिल्ल्या वेळारी जेजू म्हणटा निराश पावनाका बेजार जायनाका म्हज्या हजारपणांतून जियेते म्हळ्यार हर एकी सोसूंक कुरपा हांवूच तुका फावो करता बेजार पावनाका एकच मिनीट आमचे दोळे धांकया मगाचे न्हू विशेष आराधनांत आमी भाग घेवंक वयता जेजूक आमी सर्वस्व समर्पण दिवया आमची हर एक तेसावां आमची हर एक गरजां आमचें उणेपणाचें जिवीत मती केमची हर एक सवालां जावंक पुरो हर एक आमी जेजूक समर्पण दिव्यांगी ते जेजू मुखार येवन सर पडले आनी तांणी देवाची महिमा देखली तो जेजू मुखार आयलो आनी सर पडलो आनी ताका भलायकी मेळ्ळी पत्रांनी आपणाक फापसून घेवचो व्यक्ती दोंगरार आनी गुड्यार आनी सिमिस्त्रेंत समाधेंत बोव मारून लोकांत थंय भिरांत हाडचो व्यक्ती संपूर्ण परिवर्तन जालो जेजूच्या हजारपणान मगाच्यान आज तूं आनी हांव त्याच जेजूच्या हजारपणांत आसा तुमकां उबें राव ज्या मनशां बगल्यार उबें रावा दिंबी गेले ज्या मनशां बगला दिंबी गेला बसा ज्या मनशां बगला बसा हात वयर करी ज्या मनशां बगल्यार हात उबारा दोळे दांकोवन मागणें करी ज्या मनशां बगल्यार दोळे दांका येसू ಬಾರ ನೀನು ಬಾರ ನನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ हर एके समर्पण दिया मोगाचें तुमकां कोणाक म्हणी मुखार येवन दिंबी घालीच्या मनशां बगल्यार मुखार या थंयच दिंबी घालीच्या थंयच रावा जेवण थंयच रावा मोगाचें न्हू जाल्यार मागणें करचें रावय नाकात तुजें काळीज उगड तुजें मौन देवा मुखार उगड हर एके समर्पण दी देवाक असाध्य जाल्लें खंयचेंय ना मोगाचें कोणाय की तुमकां मुखार येजें मनशें प्रेरण मेळ्ळ्यार सकास मुखार येवयात दिंबेगान जेजूक तो पळय ज्या मनशां बगल्यार उबें रावन पळय ज्या मनशां बगल्यार मुखार येवयात थंयच रावा ज्या मनशां बगल्यार थंयच रावयात जाल्यार मागणें करचें मात रावय नाकात ताचे लागीं उलोवंक एक अवकाश तुका आनी म्हाका मेळ्ळा उलया साका आनी पळया कितलो स्वादीक आमचो देव येसू ಬಾರ ನೀನು ಬಾರ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ येसू ಬಾರ ನೀನು ಬಾರ ನನ್ನ ಜೀವದುಳು येसू ಬಾರ ನೀನು ಬಾರ ನನ್ನ ಜೀವದು
ಬೇಗ ಬಾ ನನ್ನ ಜೀವದ ಬೇಗ ಬಾ ಬೇಗ ಬಾ ನನ್ನ ಜೀವದ ಬೇಗ ಬಾ ನೀದು ಬಾ ನನ್ನ ಜೀವದ ಯೇಸು ಬಾರ ನೀನು ಬಾರ ನನ್ನ ರೋಗतुल आमकां हर एकल्याक भलायकी देव आमकां हर एकल्याक सुटका देव जेजू आमच्या खालसांत आमच्या पिडेन तुका आमी स्वागत करता जेजू आमकां भलायकी दिवची उतरां तुजे लागीं आसा सोम्या भलायकी देव ಬೇಗ ಬಾ ಬೀನು ಬಾ ನನ್ನ ರೋಗದ ಬೇಗ ಬಾ ಇದು ಬಾ ನನ್ನ ರೋಗದ ಯೇಸು ಬಾರ ನೀನು ಬಾರ ನನ್ನ ಆತ್ಮದ ಯೇಸು ಬಾರ ನೀನು ಬಾರ ನನ್ನ ಆತ್ಮದ ಬೇಗ ಬಾ ಬೇಗ ಬಾ ನನ್ನ ಆತ್ಮದ ಬೇಗ ಬಾ ಇಳಿದು ಬಾ ನನ್ನ ಆತ್ಮದ ಬೇಗ ಬಾ ಇಳಿದು ಬಾ ನನ್ನ ಆತ್ಮದ दोन्ही हात आमच्या वयर बऱ्या Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वस्व तुमचे समर्पण देऊन द्या उणे पण बालायकांतले संदर्भ पीडा शिडा समर्पण दिव्या उणे पण जीवी समर्पण दिव्या ನೀನು ಬಾ ಬೇಗ ಬಾ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಇಳಿದು ಬಾ ಬೇಗ ಬಾ ಇಳಿದು ಬಾ ಬೇಗ ಬಾ ನನ್ನ मगच्यान आज कोणी म्हणे हांगासर पिडा भलायकी मेळून दी पिडेक भलायकी मेळून दी म्हण हांगासर आयल्यात जाल्यार तुमचे खंयची म्हणी कुडीची मोतीची अस्कत काय आसा म्हळ्यार जेजू समर्पण दिवन मागणें करीचें म्हणशें बगल्यार तुमच्या जाग्यार सवकास उबे रावा जेजूच्या नदर गेला आनी तुमचे पसून विशेष भलायकेचें मागणें आमी करतले मगाच्यान देवाचें उतर आमकां सांगता किर्तनांत 107 आमी आयकुनचें उतरां जावन आसात 20वी वळ आमकां अशें म्हणटा सर्वेस्परान आपले उतार धाडून ताणें तांकां बरीं केलीं आनी तो देवू आपले उतार धाडटा आनी तुमकां हर एकल्याकी बरें करता कोण पर हांगासर आसात हर एकल्यान आमी एक हात वयर बरसो आनी सांगात आमी म्हणया सांगात म्हणा किर्तनाच्या बुकांत कीर्तनाच्या बुकांत 107 20वी वळ कीर्तना 107 20वी वळ आपले उतार धाडून ताणें तांकां बरीं केलीं साम
Psalm chapter chapter 107 107 verses 20. verses 20. आपले उतार धाडून आपले उद्धार धाडून ताणे तांकां बरी ताणे केली. तांकां बरी केली. आपले उतार धाडून आपले उद्धार धाडून ताणे तांकां ताणे तांकां बरी केली. बरी केली. जेजू जिसू आज आज आमची हर एक पिढा आमची हर एक पिढा तुका आम्ही समर्पण तुका दितो. आम्ही समर्पण दिता. जेजू जिसू ह्या उतराच्या ह्या सक्तीन उतराच्या सक्तीन म्हाका भलायकी मेळून म्हाका दी. भलायकी मेळोवन दी. जेजू जिसू तुझे उतार धाडून तुझे उद्धार धाडून तुझ्या कुडीची म्हज्या कुडीची मोतीची मोतीची भावनांची हर भावनाची एक पिढा हर एक पिढा गुण कर म्हणून मी गुण मागतो. कर म्हण मागता. तुझी सखत तुझी सकत मुजेर देऊन येऊन दी. मुजेर देऊन येऊन म्हाका दी. भलायकी मेळून म्हाका दी. भलायकी मेळोवन दी. म्हाका सुटका मेळून म्हाका दी. सुटका मेळोवन दी. म्हाका भलायकी मेळून म्हाका भलायकी दी. मेळोवन दी. द्वितीय नियमांच्या पुस्तकांत नीती नियमाच्या पुस्तकांत 7 अध्यायी 7 अध्याय 15वी ओळ. 15वी ओळ. द्वितीय नियम द्वितीय नियम 7 अध्यायी 7 अध्याय 15वी ओळ. 15वी ओळ. सरू स पिढा पिढा सर्वेस्पोर सर्वेस्पर तुझे तौन तुझे पयस करतलो. पयस करतलो. सरू पिढा स पिढा सर्वेस्पोर सर्वेस्पर तुझे तौन तुझे पयस करतलो. पयस करतलो. मगाच्या बाबांनी पण निराश जाय नका तेकात वयर उबा राहा. सर तुमची पिढा सर तुमची अस्खतकाई ह्या देवाच्या उतरा मरिफात तुमकां भलायकी दिताली. सुटका तुमकां मेळटाली. एक हात आमच्या वयर उबारया. वडा थाळ्यान तुमची पिढा समर्पण दिया. तुमचे घाई समर्पण दिया. तुमच्या मोतीची कुडीची अस्खतकाई खंयची म्हणी आसा म्हळ्यार हर एकी समर्पण दिया. द्वितीय नियमाच्या पुस्तकांत आमी आयकता 7व्या अध्यायांत 15वी ओळ म्हणटा सर पिढा सर्वेस तुजेतून पयस करतलो. ही जावन आसा भलायकीचो वेळ समाधानाचो वेळ सुटका मेळचो वेळ. देखून सांगात आमी उतर आमी परत सांगया. द्वितीय नियम द्वितीय नियम 7 अध्यायी 7 अध्याय 15वी ओळ. 15वी ओळ. सर्व पिढा सर पिढा सर्वेस्पोर सर्वेस्पर तुझे तौन तुझे पयस करतलो. पयस करतलो. सर पिढा सर पिढा सर्वेस्पोर सर्वेस्पर तुझे तौन तुझे तौन पयस पयस करतलो. आता आमी आमचे मागणे आता करया. सोम्या सर पिढा सर पिढा तुझे तौन तुझे तौन तू पयस करताय. तू पयस करताय. बापाचे बापाचे आणि पुताचे आणि पुताचे आणि पवित्र आणि आत्म्याचे पवित्रात्म्याचे नावे. नावे. तुझ्या मोतीत असली म्हज्या कुडींत कुडींत असली कुडींत हर असली एक पिढा हर एक पिढा हांव तुझ्या पवित्र नामाच्या तुझ्या बळाच्या पवित्र सत्तेन नामाच्या सक्तीन संपूर्ण संपूर्ण गुण जाऊन दी म्हणून गुण मागता. सावन आमेन आमेन आमेन. आमेन. द्वितीय नियम द्वितीय नियम 7 अध्यायी 7 अध्याय 15वी वेळ. 15वी ओळ. द्वितीय नियम द्वितीय नियम 7 अध्याय 7 अध्याय 15वी वेळ. 15वी ओळ. कीर्तनांत कीर्तनांत 107 107 20वी ओळ. 20वी ह्या ओळ. उतरा मरिफात ह्या उतरा मरिफात म्हाका संपूर्ण संपूर्ण भलायकी मेळोवन दी. भलायकी मेळोवन दी. सुटका मेळोवन दी. सुटका मेळोवन दी. आमेन आमेन आमेन. आमेन. संगत आमी स्तुती करया. हालेलुया 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 हालेलुया. सुटका दिवची उतरा जेजू ह्या भुरग्यांनी उलय हर एकले की भलायकी मेळचे बरें दी. बरें कर जेजू हर एकले की सखत दी कृपा दी भलायकी दी. हर एकल्याची पिडा गुण कर जेजू. हर एकले की समाधान दी म्हणून मागता. ब्लेस देम तुझ्या पवित्र नावाच्या बळान हर एकले की सुटका हर एकल्याची मागणी तू ऐक म्हणा मागता. आमेन. हालेलुया 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 हालेलुया. मग आज तुमच्यामध्ये कोणीतरी विशेष मागणी त्या समान दवरून आज हांगासर रितीरेंत मागणें करून नव्यान मागणें करून आयल्यात जाल्यार दयेकान उबे रावा. तुमचे खंयचीय त्या सभा आसूं पुरो हर एक समर्पण दिया. तुमच्या मोतीन आसतली त्या सभा आंगवणे आसा जाल्यार उबे रावा समर्पण दिया. हर एक जेजू लागीं सांगा. थोडोसो वेळ जेजूक तूं पळया आनी ताजे लागीं उलया. ताका सांगा जेजू म्हाका हें देणें जाय. हांव तुजे लागीं मागणें करूंक आयलां. म्हज्या काळजाचें अत्रेक हें जावन आसा. म्हजें उणेपणाचें जिवीत हें जावन आसा. तुका हांव समर्पण दिता जेजू. म्हज्या मागणें आयक. ल्हानशें मागणें करा. जेजूक तूं पळया. ಆನಂದ ಕೊಡಲು ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡಲು ಪ್ರಭು ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತೀರು. जेजूक समर्पण दिया. हर एक समर्पण दिया. आज तुम घराव येता आसतना म्हज्या मोगाच्या भावनांनी भयणीनो निराश जावन घराव आसनाकात. जेजू मुखार चर पडिल्ले व्यक्ती हर एकले समाधानान फाटीं गेले. कोडकार आयलो आनी म्हणलो सर पडलो आनी म्हणलो म्हाका बरें जालें. थँक्यू जिजस. तुमी मुखल्या पडी हांगासर येता आसतना ताज्या मुखार येवन सांगिचे थँक्यू जिजस हांवें मागणें केल्लें म्हाका मेळ्ळें. थँक्यू तुका अर्कान तुका जेजू म्हूण तुवें सांगिचें.
ಆನಂದ ಕೊಡಲು, ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡಲು ಪ್ರಭು ಯೇಸು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತೀಯರು. निराश नाकात, बेजार पाव नाकात. तुमकां कोणाक म्हणी मुखार येवन मागणें करच्या मनशां बगल्यार मुखार येवेत. थंयच बसाचे उबे रावच्या मनशां, दिमी घालच्या मनशां बगल्यार मागा. हात वयर कर मागणें करच्या मनशां हात वयर कर मागा. तुमची हर एक देसावां समर्पण दिया. ऑफर एवरीथिंग टू द लॉर्ड. तुमचे भितर खंयचेंय दवर नाकात, म्हाका हर एक समर्पण दिया. मागा. तुमचें मागणें जेजू आयकता. मोगाच्यान जेजू आयकता. जेजू आपयता तुमकां हर एकलें. कंत बेजारायन बुडले गी, निराश जाले गी, तुजे म्हळ्ळे कोणूच नात गी. तुका एकसुरपणाचे जिवीत तुजे जियेते गे कुटुंबांत. तुजी भुरगीं, तुजो पती वा पतीन तुजे कडेन उलयनात गी. तुज्या कुटुंबांत तुका गौरव ना गी. जेजू आसा. ಆನಂದ ಕೊಡಲು, ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡಲು ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕರೆಯುತ್ತೀಯರು. ಆನಂದ ಕೊಡಲು, ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡಲು ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕರೆಯುತ್ತೀಹರು. ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕರೆಯುತ್ತೀಹರು. ಆನಂದ ಕೊಡಲು, ಆರೋಗ್ಯ ಆನಂದ ಕೊಡಲು, ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡಲು, ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡಲು ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕರೆಯುತ್ತೀಹರು. ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕರೆಯುತ್ತೀಹರು. जिणी कोणूच ना म्हण तुमी चिंतून आसात गी. हर एकला तुमकां सांडून घाला गे मोगाच्या भावांनी भयणीनो. निराश जालात गी, भियेनाकात. ಯಾರಿಲ್ಲ ಎನ್ನಗೆ ಎನ್ನುವ ಮಗನೇ ಮಗಳೇ, ಯೇಸು ಇದ್ದಾರೆ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ. ಭಯ ಪಡಬೇಡ, ಕಂತ बेजारायनाका. ताज्या मुखार सर पडल्यार तुमच्या मोतीसली हर एक देसावां समर्पण दिल्यार तुम्ही मागणें करच्या पयलींत हर एक तो जाणा आसता. तुका दिता सुटका, भलायकी, समाधान. ಯಾರಿಲ್ಲ ಎನಗೆ ಎನ್ನುವ ಮಗಳೇ, ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಅಲೆಯುವ ಮಗನೇ. ಯಾರಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಎನ್ನುವ ಮಗನೇ, ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಅಲೆಯುವ ಮಗನೇ. ನಿನಗಾಗಿ ಬಲಿಯಾದ ಪ್ರೇಮಾದಾತ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿನಗಾಗಿ ಬಲಿಯಾದ ಪ್ರೇಮದಾತ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆನಂದ ಕೊಡಲು, ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡಲು ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕರೆಯುತ್ತೀಹರು. ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕರೆಯುತ್ತೀಹರು. समेस्त आमी दोनी हात आमच्या वयर बऱ्या. मगाच्या भाव भयणीनो, तुमचें तें कसलीं तें साव आसल्यार, कितेंय उणेंपण आसा, कितेंय कंत आसा, बेजाराय आसा, कुटुंबान कितेंय गरज आसा तुमकां, आज मागणें करूंक आयल्यात. ह्या वर्सा तुमी खंयचे म्हणी नवें येवजन आराम करूंक आसात. बरें काम तुमी हप्त्यान आराम करूंक आसात. भुरग्यांक बरे कडेन बऱ्या कॉलेजीन सीट मेळून दिवन तुमी मागणें करन आसात गी. वा खंयचे समस्याक तुमी वळख जालात. कोर्टीन तुमचे केसी आसात गी, संपूर्ण बरेंपण जावं दी म्हूण मागणें करन आसात गी. तुमच्या भुरग्यांक बरी भलायकी, समाधान, बरें शिकप मेळचें बरी मागणें करन आसात गी. तुमच्या कुटुंबांत समाधान जाय म्हूण मागणें करन आसात गी. हर एकले आमी दोनी हात आमच्या वयर उबारया. हे संगात आमी स्तुती करया. तुमच्या पासून विशेष मागण्यात आमी करतले. हालेलुया, 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 हालेलुया. भलायकीची उतरां सगळ्या भुरग्यांना घेवले. हालेलुया, मागणी तो ऐक. तुझ्या कृपेच्या बेसावांत ताका हर एकले भरून मागता. हालेलुया, 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 हालेलुया. सुटका, समाधान, आराधना हर एक के समय भलायकी दिवचे बरी जाऊन दे. आराधना वेळा हर एक भलायकी मेळचे बरी जाऊन दे. तुझ्या नावाच्या सत्यान सुने हर एक की भलायकी मेळचे बरी जाऊन दे. तुझ्या पवित्र अमृताचा शिमटून हर एक तांका कुडीची, मोतीची हर एक सुटका तांका मेळचे बरी जाऊन दे. Heal them for your glory, Lord. तुझ्या महिमेपासून हर
हर एकले आपण जेजू गुण कर म्हणा मागता हालेलुया 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 तुझ्या नावाच्या सत्तेत हर एकले भलायकी मिळू दे तुझ्या पवित्र नावाच्या बळात मागणे करसल्या हर एका काळजांत समाधान मिळू दे हर एका मोती समाधान मिळू दे घरांत सुटका मिळू दे हर एका पिडाशिडा गुण जाऊन दे आमेन हालेलुया 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 कोणाक परत तांगता सगळ्यांनी दिंबी घालया जेजूचे आशीर्वाद आमी स्वीकार करूंक वेता जेजू आमकां हर एकल्यांकी भलायकी दिवंक आशेता ताजें उतरां आमकां हर एकल्यांकी सुटका समाधान दिवची उतरां ती उतरां आमी आयकलां ते सर्वेस्वर देवा मुखार सर पडले मैजे आनी आरोणान देवाची महिमा देखली आनी आज आमी आयकल्लें मार्काच्या सुवार्थ्यांत 5वो अध्याय पयलेंतून 15वी वळी म्हणसर देवसार लागलो व्यक्ती थंयसर आयलो सोम्या मुखार सर पडलो पाटी वेता आसतना संपूर्ण नितळ जाल्लो व्यक्ती जावन गेलो आज तूं आनी हांव सोम्या मुखार दिंब्यार पडून येद्या वडा सक्रामेंता म्हूण गायता आसतना तुजें काळीज आनी म्हजें काळीज जेजूक समर्पण दिव्यांगी नवें जिवीत तो आमकां देणें जावन दिवंक शेताना ताका समर्पण दिवया सांगाता मेळना येद्या वडा सक्रामेंता म्हूण गायता आसतना जेजूक तूं पळया तुमची जिणेंत आसली खाणी दुखाची जावंक पुरो सुखाची जावंक पुरो उणेपणाची जावंक पुरो आशिर्वादाची जावंक पुरो हर एक समर्पण दिया जेजू मुखार 5 उंडे 2 मासली हाडले आशिर्वाद केलें शिसांक सांगलें सगळ्यांकी वाडा 5,000 दादले मनीस आसले कितले जाणांक ते मेळ्ळे पळया केवल 5 उंडे 2 मासली तर आज तुज्या जिवितांत आसलें हर एक उणेंपण पयस करून दी जेजू हे आशिर्वाद तुज्या कुटुंबांचेर घराण्यांचेर तुवें हाती घेवच्या हर एका कामाचेर स्वीकार करा येद्या वडा सक्रामेंता येद्या वडा सक्रामेंता सस्तांग नामान करूया पुरविल्या त्या रूपाबोता नायो रीती आदर्या Salvon vecha uskutwisya Baba tachi mo divya Sasay bapa Tashis puta Allah sani stutisa Podvi महिमा सस्ना एका स्थळ्यात हसीता तू कदो खायच्या स्पिरिता समासमी नडता आमेन तशेंच चडच वेळ आमचे दोळे आमी धांकया कितें पुरो जेजूक समर्पण दिवंक तुमी आशेतात हर एक समर्पण दिवया मौनपण ताजे लागीं उलोवंक एक प्रयत्न करा आज खंयचेर पुरो तुमकां आशिर्वाद जाय म्हूण आशेताय तुज्या कामांचेर भुरग्यांच्या शिकपाचेर तुमी हाती घेवच्या सर्व योजनांचेर स्वीकार करा जेजूचे आशिर्वाद तुमी आज हांगासर मागणें करनासतलें हर एक तेसावां जेजूक समर्पण दिवन भक्तीपणी ताचे आशिर्वाद स्वीकार करया
जाऊन भरून पराक्लितान परगटतेल्या तुजी दिवी तुवें आमकां वेंचलाय इश्ट म्हणून आपयलाय दैवीक जीवन भरलाय भावार्थ एकठांयलाय खालसा मोनान एक जावन भावार्थ एकवटान जमल्या सोम्या तुजे भोवती तुजे तान पोशी जावन भरून पराक्लितान परगटतेल्या तुजी दिरवी खालसा मोनान एक जावन भावार्थ एकवटान जमल्या सोम्या तुजे भोवती तुजे तान पोशी जावन भरून पराक्लितान परगटतेल्या तुजी दिरवी बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो कोणी म्हणी जेजू क्रिस्त थंय एक जाल्यार ताचें सगळें पोरणे जिवीत वेता आनी नवें जिवीत देणें जावन ताका मेळटा तर मोगाच्या भावन आनी भयणीनो देवा मुखार सर पडले वेळार आमच्या जिवनांत कसलें बदलावण मेळटा म्हणल्या भशेन आमी आयकलें आनी नियळ्ळें आस तितलें मात्र न्ही तूं निजा देवाक पुनर्जीवन जालें जेजूक मेळ्ळें गी भेटलें गी वॉट इज युअर एक्सपिरियन्स म्हळ्यार सवाल आयिल्ले वेळार आमी केवल आमचें नांव क्रिस्तांव जाल्यार आमचें घरचें नांव क्रिस्तांवांचें नांव जाल्यार पावना मोगाचें आमी केवल मिसाक आयला मात्र पावना आमी केवल रितीरे गेला मात्र पावना देवाचें उतर आयकल्यार मात्र पावना आमी जियोंक प्रयत्न करीचे तें जावन आसा आमकां हर एकलें की आज आयची आयकली सुवार्ता वा आमी आयकूंक वयचें देवाचें उतार आमकां हर एकलें की प्रेरण दिवंक शकता त्या देखून आमकांच आमी समर्पण दिवया कितले बडी आमच्या क्रिस्तांव जिवितांत जिवनांत सबारपणी देखी बरीत जिणी जियोंक आमी सुकल्या जाल्यार आमच्या भाव भयणीतून देवातून आतां बोगसणें मागया आनी सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पदवीदारा देवाक आनी तुमकां भयणीनो तुजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या तुजो घेवन सदांच संकार मरये सगळ्या जगतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकोळट करूं आनी आमची पातकां बोगसूं आमकां ससनाच्या जिविताक पावो सुमिया काकुकर सोमिया काकुकर क्रिस्ता काकुकर क्रिस्ता काकुकर सोमिया काकुकर सोमिया महिमा 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 देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी सर्विस पोरा देवा सर्गींच्या राया सर्व
वैभवा पासून आम्ही तुका मागता सुमिया जेसू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सुमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत कर आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्यान बसलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्रत्म्या सांगती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया. बापा तुझ्या मोगाच्या उज्जैन पेटून भगवंत लॉरेन्स दुर्बळाच्या सेवेंत विश्वासी रावून आणि रक्त साक्षांच्या कष्ट मरण सोसून महिमेवून जावंक पावलो ताच्या मोगा सारको दुर्बळेचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आणि ताच्या पावलांनी चलूंक आमकां बळ दी. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवे पवित्रत्मेच्या एकपणान जेत आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासना. होसेया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पर अशें उलयता इस्रायल भुरगो आसतना हांवें ताचो मोग केलो आनी हांवें म्हज्या पुताक इजिप्तांतलो भायर काडलो. पूण जितले चड हांवें तांकां उलो केली तितले चड ती म्हजेतावन पयस सरली. बाल देवाक तांणी यज्ञ भेटयलो आनी मुर्तींक तांणी धूप अर्पिलो. हांवेंच एफ्राइमाक चलोवंक शिकयल्लें हांवेंच तांकां म्हज्या हातान घेतलीं. पूण हांव तांकां बरी करूंक सोदतालो म्हूण तांणी वळखूंक ना. हांवें तांकां मनशापणाच्या दोरयांनी मोगाच्या बांदांनी ओडून हाडली. भुरग्याक उखलून आपल्या पोल्याशी हाडटल्या भशेन हांव तांकां जालो आनी हांवें बागवून तांकां जेवण वाडलें. म्हजें काळीज म्हजे भितर परताता दयेन म्हजी अंतरमळां लासता. हांव म्हजो राग काडचो ना. हांव एफ्राइमाचो परतून नाश करचो ना कित्याक हांव देव न्हय मनीस. तुजे मदें हांव एकलोच पवित्र आनी हांव रागान तुजेशी येवचो ना. देवाचें उतर हें. आमकां
तुझी पदवी तूं उठाय आमचे गुमके कीव आमकां जय लाभय देवा आमकां वाडिवा तुझ्या मुखा मोडासो परसड आमचेर पडोनी आनी आमकां चडवण लागतली दळबारांच्या देवा आमची शिंपाटी सर्गेंत आवन पाटी परतो आमकां पडले हे तुजे दाखवाली विशाल उगदास कर देवा आमकां वाडिहा तुझ्या मुखा मोडासो परसड आमचेर पडोनी आनी आमकां चडवण लागतली देवा आमकां वाडिहा तुझ्या मुखा मोडासो परसड आमचेर पडोनी आनी आमकां चडवण लागतली Alleluia, 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 Alleluia. देवाचे राज लागीं पावला पातकेचेणी बदला आनी बरी खबर सत्माना Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या वेताना सर्गीचे राज लागीं पावलां म्हणलो संदेश पासारीत वसा पिडेस्तांक गूण करा मेल्ल्यांक जीव करा कोटकारांक नितळ करा देवसार दावंडाया फुंक्याक तुमकां मेळ्ळां फुंक्याक तुमी दिया भांगार रुपें वा तांबे लेगून तुमच्या पोतयेंत दवरी नाकात पयणाक बुती जावं बदलूंक दंकलो जावं पांयांक वांडो ह्या हातांक दांडो जावन घेनाकात कितल्याक वावरड्याक आपली फड फावो खंयच्याय शहरांत वा हळ्ळेंत तुमी रिक्तस थंय कुशेन तुमकां स्वागत दीत तसलो मनीस कोण म्हूण समजून घेया आनी थंयसर भायर सर वससर तांगेरच रावा त्या घरांत भितर सरतना समाधान ह्या घराक म्हणून वंदन करा त्या घरची तुमकां स्वागत दितीत जाल्यार तुमी मागलेलें समाधान तांचे सवें रावो पूण ते तुमकां स्वागत दिनात जाल्यार तुमचें समाधान तुमकांच पाटी येवं कोणी तुमकां घेना जायत जाल्यार आनी तुमची शिकवण आयकना जायत जाल्यार
त्या घरांतले आनी शारांतले पांयांची धूळ पापूण भायर सरला. सतस हांव तुमकां सांगतां, जडतेच्या दिसा सदोम आनी गोमोरा घरांक मेळत ती काकुळत त्या शहराच्या लोकांक मेळची ना. देवाचे उतर हे वाकडी तुका क्रिस्ता. ಹಾವು ದೇವು ನೈ ಮನೀಸ್. ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು ಸಂದರ್ಭ ಸಹಿತ ವಿವರಿಸಿ. पहिले वसाप आम्ही हरी ऐकल्याने ऐकले जाऊन असा हाव देवू नाही मनीस नाही मनीस. ತಪ್ಪು ಮಾಡುವುದು ಮಾನವನ ಗುಣ. ಮುಂದೆ ಕ್ಷಮಿಸುವುದು ದೇವರ ಗುಣ. ತಪ್ಪು ಮಾಡುವುದು ಮಾನವನ ಗುಣ, ಮನುಷ್ಯನ ಗುಣ. ಕ್ಷಮಿಸುವುದು देवರ गुण. मनुष्य थंय दोन सैम आसता जेकी खंयचे बरं ते उडल तर हांव तुलयलां. आतां तुमकां एक उलोवंक अवकाश. खंयचे दोन सैम? एक 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 मनशा सैम ते आसा येत नाजाल्यार मनीस म्हणना तांकां. मनशा सैम दुसरें देवा बरी देवरा गुणा दोन आसा जेतकी. एक दीस आमी एका फिरकेच्यान आसलेल्या वेळार त्या वाड्याचो गुरकार एक दीस म्हाका येवन एक गडी सांगतलो. आनी थोडे फावटी हांवें दोळ्यांनी पळयल्लें आसा. ही दोगांय व्हंकल न्हवरो घोव बायलां दोगांय थोड्या फावटी घरांतून भायर येवन उलोवची उतरां म्हणी आयकल्यार आनी खंयची झगडें करतना फायटिंगा वेळार उलोवची उतरां म्हण आयकल्यार आनी मुखार सस्नांक सांगता जियेनांत कोण ना म्हणची तेजी जालें. आनी डायरेक्ट दोगांय लॉयरा कडेन ते गेलीं कोण ना म्हणची तेजी डायवर्साक. मिसाक येताना सांगता सांगता हात धरून येयली. माश्टी हाडूंक वयताना सांगतात. एक हप्तो बरें आसली मागीर परत्यान भायर येवन उलोवणें सुरू जालें. सगळ्यांनी चिंतलें आतां लास्ट आनी जालें आनी जो हांगा राव जियेनान म्हण. सकाळीं उठतना दोगांय एकामेकाक कुमोक करून बरें करून रांदप आनी दोगां रांदून बरें करून जेवन एकल्यान आनी एकल्याक दिवन आनी एकल्यान आनी एकल्याक दिवन दोगांय माया मोगांची येतात. लोकांक फुल्ल कन्फ्युजन. लोकांनी चिंतें आज आनी नाजाल्यार फाल्यां भितर ही दोगांय सपरेट जातात. सपरेट करचें कोणें? ताणी न्हय, लोकांनी. मोगाच्यान तुमकां एक सवाल विचारता. हांगासर तुमकां सगळ्यांक पळयत आसतना काजार जावन एक 10 गी 12 गी 15 गी 40 गी 50 गी वर्सां जाल्लीं हांगासर आसात. हांव आतां तो न्ही लागीं लागीं 100 वर्सां तो हें सवाल विचारून आसा. म्हाका करेक्ट आन्सर मेळूना. आज पावस म्हणून रजा दिल्यार तुमी भुरग्यांक आप म्हणून हांगासर आयल्यात. ताका लागून तुमकां हें सवाल विचारला खंय म्हणी म्हाका आन्सर मेळटा कोण ना. हांव त्या व्यक्तीक सुमार 100 वर्सां सोदून आसा खंय मेळूना म्हाका. हांगा म्हणी मेळटात कोण ना म्हूण तुमचे लागीं सवाल विचारता. तुमच्या काजारी जिवितांत झगडेंत करून आमी म्हणलें कोणी म्हणी आसल्यार एक हात वयर उबारा. आतां न्ही 100 वर्सांतून सोदून आसा. कोणी आसल्यार सांगा प्लीज. हांगाय कोणी मेळूना गे. इतलें मागणें करणं इतले रितेऱ्यो आनी कितली नव्यानाक वचून एक दीस तुमकां झगडें करून आसा रावूंक जावना गे. व्हेरी सॅड. वचून सोडा तें इल्लें कश्टाचें काम. तुमच्या काजारी जिवितांत एकामेकाक केदाळे मोगानंत आसतलो आमी. एक दिसी अशें करूंकूच ना म्हणली कोणी म्हणी आसात गी. एकली ना. तर तुमी इतलें मागणें केल्लें इतलें हें परा केल्लें हें परा खंय गेलें तर. मगाच्यान आमी कोणी सरकार नांव खंय आसा आमी संवसारांत आसा.
आमी हांगासर आसता पर्यंत राग येता आमकां झगडें करूंक अवकाश मस्त मेळटा जाल्यार एक संतोश कितें गे म्हळ्यार त्या सर उणेपणा मदें तुमी आनीकी सांगाता जी येतात न्ही गी ताका देवाक अर्गां दिया ताका देवाक अर्गां दिया. तुमची जिणी तुमची काजारी जिणी साबार जाणां तरणाट्या काजारी जोडयांक एक बरी लिसांव दिवची खाणी जावन आसा. बरें लिसांव दिवची खाणी जावन आसा. तुमी सांगतात आमी जियेल्या तर तुमी जियेत. आमकां तशेंच साबार प्रायवन त्या जागांक पळयत आसतना आमकां भोगता ते जियेले म्हळ्यार आमी जियेत आमी जियेयात. तर मोगाचे भावन आनी भयणीनो असमाधान नातलें उणेंपण नातलें जिवीत खंयच ना. कितलेंय मागणें करा कितेंय करा उणेंपण आमचें तें आसता. केवळ देव मात्र संपूर्णता. आनी थंयसर आमी मागणें करता आसतना आमकां ती कुरपां मेळटा राग आयिल्ल्या वेळारी एकामेकाक बगसूंक कुरपां. ताका हांवें सांगलें तें घडीत सांगलें तुमकां ताणी उलोवचीं उतरां मागीर मारकोणाचें लिटरली मारकोणाचें इतलें मारपार जाल्यार दोगांय मोगान इगर्जेक येतात मोगान मार्केटीक वतात पुरा करता. कित्याक म्हळ्यार तांचे थंय दोन सैम आसात. एक मनशा सैम आनी एक दैवीक सैम आसा. बगसाण दिवची खंय म्हणी आमी आमच्या भुरग्यांक तुमी तुमच्या भुरग्यांक आमी दुसऱ्यांक केल्ले बरी देवान आमकां केल्ले जाल्यार मोगाचें न्हू. हांव शिवमोगातून ह्या पावसा मदें त्या गाटयेर पुरा गुंडून गुंडून हांगा म्हणसर येनातलो आनी तुमी भुरग्याक रजा मेळ्ळा म्हणून घरा बरें न्हिद येता आसलें तुमी हांगासर येनातले. कित्याक म्हळ्यार आमकां कोणाक हांगासर जागो ना. शिक्षा मेळचो जागो जावन आसलो हो न्ही. त्या देखून आयच्या पयल्या वचपांत आयकलें उतरां पळया हांव देव मनीस न्ही मनशान मात्र शिक्षा दिवची आनी मुखार तुमचेर हांव शिक्षा घालना तुमकां बक्षिता बिकॉज आय लव यू सो मच बिकॉज आय लव यू सो मच. तातूंत मोगाच्या भावन आनी भयणीनो देवाच्या घरा आयिल्ल्या वेळार हात विस्तारून धरून तुजो आनी म्हजो देव हर एक दीस म्हणले बरी तुका आनी म्हाका स्वागत करता. तुमच्या घरा तुमकां एक मर्याद वा रेस्पेक्ट ना जावंक पुरो गौरव ना जावंक पुरो. देवाच्या घरा आयिल्ल्या वेळार हर एकल्यांकी गौरव आसा. तें जावन आसा देवाचें बगसाणें. ह्या दुकानाच्या सुवार्थेंत आयकल्लीं उतरां पळया वसा तुमी फुंक्याक तुमी फ्रीली यू हॅव रिसिव्ड हर एकल्यांकी दिया. मोगाच्यान कितें बरेंपण म्हाका मेळ्ळां कितें बरेंपण हांवें आनी तुवें जोडलां जेजू तो न्हू तें आमी हेरांक दिवंक आसा. तातूंत जेजू म्हणटा वयता आसतना तुजें बॅग वा कॅरी बॅग व्हरनाका. कित्याक म्हळ्यार बॅग व्हरचें म्हळ्यार एक्सपेक्टींग कितें म्हणून बरें नाटचें गे म्हणून आमी वयचें न्ही. वेता आसतना दिया. परगांवांतून आमकां वा बंबयतून खंयतून आमच्या गांवांक आमच्या घराक सैरी आयिल्ल्या वेळार आंटी गे अंकल गे आनी कोण गे आयिल्ल्या वेळार आमच्या कुटुंबाच्या खांदे आयिल्ल्या वेळार तांचें बॅग पळयतना आमकां एकत कितें हाडलां गाय म्हाका म्हणून भुरग्यांच्या मतीन बेगिने. आंटी येता अंकल येता म्हणणे ताणें हाडचें तें किटकॅट चॉकलेट गे ताणें हाडचें आनी कालें स्विट्स गे ते एक पटी खाता म्हणसार मात. ताणें येताना आमकां आंटी आयली म्हळ्यार बारीक कशी कित्याक म्हळ्यार तिणें एक बॉक्स सुद्दां हाडचो कितलें मोग करता म्हणना म्हजे दुवेचें. येता आसतना किटकॅट बॉक्स सुद्दां हाडचो कितलो मोग पळय. दिवचें घेवचें आमी दिवचें जावन आसा. गिवींग त्या देखून मोगाचें न्हू एकामेका बक्षिया संदेश आमकां मेळटा. आमी वाचता किर्तनांत 139 अध्यायी थंयसर वाचून गेल्यार देवाचें उतर आमकां सांगता. आयका आमी देवाचें उतर आमी कितें म्हणटा पळय. किर्तनकार अशें म्हणटा आमकां 139 किर्तनांत थंयसर 23 वळ. देवा म्हजी परिक्षा कर आनी म्हजें काळीज वळखून घे. देवा म्हजी करियेकलें न्ही सदां करी आसलें मागणें सकाळीं उठलेंत राती न्हिदचे पयलें एक ल्हानशें मागणें तें खंयचें म्हणून सांगल्यार किर्तनांत 139 अध्याय वळ 23. देवा म्हजी परिक्षा कर आनी म्हजें काळीज वळखून घे. कोणाक कळीत जाता मगच्यान आमचें काळीज कितें म्हूण मनशाक कळना. ताकाच आमी वाचता सामुवेलाच्या पयल्या पुस्तकांत तो 16व्या अध्याय 6वी वळ सांगता. सामुवेला सरस्पर सांगता सामुवेला मनशा बरी तूं चिंती नाका. मनीस बैली सोबाय पळयता देव अंतस्कर्ण पळयता. देव
काळीज अंतस्करणपण देखून आमी कितें गरजेचें आमचें मागणें देवा म्हजी परिक्षा कर आनी म्हजें काळीज वळखून घे म्हजी तपासणी कर आनी म्हजी चिंतना वळखून घे म्हजी तपासणी कर आनी हांवें सगळो दीस कितें परत चिंतलां वायट बरें अन्याय केला हर एकले म्हजे वळखून घे हांव वांगटे वाटेर चलतांगी म्हूण पळय तरे बडे म्हाका समजना आमकां समजना हांवें केल्लें सामांगी सुगी देखून सर्वेस्परा तूंच पळय हांव वांगड्या वाटेर चल्लांगी वा नीट वाटेर चल्लांगी म्हूण पळय आनी सस्नाच्या जिविताचे वाटेन म्हाका चलोवन व्हर आनी सस्नाच्या जिविताच्या वाटेन म्हाका चलोवन सगळें सांगात एक पडी मागणें करिया गे मगाचें न्हू किर्तनांत 130 अध्याय 20 वळ हांवें सांगले परत सांगा देवा म्हजी परिक्षा कर आनी म्हजें काळीज वळखून घे देवा म्हजी परिक्षा कर आनी म्हजें काळीज वळखून घे म्हजी तपासणी कर आनी म्हजी चिंतना वळखून घे म्हजी तपासणी कर आनी म्हजी चिंतना वळखून घे हांव वांगडे वाटेर चलतां की म्हूण पळय आनी सस्नांच्या जिविताच्या वाटेन म्हाका चलोवन व्हर आमेन स्वीकार कर बाबा काणी तो आमच्यो भक्तीन भेटता तुका आमी त्यो स्वीकार कर बाबा काणी तो आमच्यो भक्तीन भेटता तुका आमी त्यो उंडो आनी वाळवण भेटीशी आयल्या बिनवाशी काळजांतल्यो तुका अर्पिता आमकां जावी तुका काणी सांगिता स्वामी मोगान तुज्या जियेवंक आशेता
म्हज्या मोगाच्या भावांनी भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदारा देव बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाखाली महिमेत आमच्या नेट्या पवित्रतेच्या जबाक सर्वेस्पर मानून घे. प्रितीच्या बापा, तुझ्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भगवंत लॉरेन्स जमनींत ओंपलेल्या गोवांच्या कणापरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रक्त साक्षांच्या मरणा वरवीं महिमेवन जालो आनी पवित्र सभेक सुभाम पीक दिवंक पावलो. हेच मनान आमी संवसाराचें सर्वणें पसोत आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सस्तांचे देवा, सर्व काळी आनी सर्व तें जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. सांत लॉरेन्स तुज्या रक्त साक्षान तुज्या रक्ताक साक्षांनी जेजू पावलांनी चलून आनी आपल्या रगत व्हरून तुजी विचित्र पदवी दाखयली आनी हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय. आनी अशें आमच्या असक्कायेंत क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बोड संपूर्णयेन परजळटा. देखून सर्गींच्या देवदूतां संगती आमी पृथ्वीचेर निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. बापा, खरंच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचूंक तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सो गुट परगटुया.
बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो गुंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण नम्रतायेन मागता. सुरेश्वरा आख्खे प्रितीमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, जेराल्ड आयझॅक आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बुरवोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पर्स जळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरी देवाचे माये संगाती तिचो पती बगेवन झुजे बगेवन दमदूत सान लॉरेस आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणा सरपदवेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. देव काकुळदार आमकां बक्षिता. आमी हेर एकामेकाक बक्षिजे. दोन सैम मनशा सैम पाताक उडास दवरचें दैवीक सैम जावन आसा बगसूचें. आमचें तें दैवीक सैम दिसान दीस वाडोवन दी आनी सोडून दी म्हूण सांगाता मेळना आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडूंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सरवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतलें आमकां तुजे उदार काकोळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक चड की पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी रजवट चलयताय ससनांच्या ससनांक. आमेन. सोम्यांची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळये संसाराचे पाप काटिले आमची काकूट. देवाची शेळये पळय मोगाचें होस्स जेजू क्रिस्त आज आमी शिकोवण्या वेळार आयकल्लें देवसार लागलो व्यक्ती सर पडलो हेस्स जेजू क्रिस्ता मुखार आनी पाटी वेता आसतना नवी रचना जावन तो गेलो. आजय तुमी आनी हांवें घरा वेता आसतना एक नवी रचना जावन आशिर्वादां आपणोन वचूंक आमच्या सांगता आमच्या घरा येवचो जेजू क्रिस्त. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी.
सुमिया तुवें म्हजे भितरचे म्हाका पळोवना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. तुझं दैवी संदेश तुझं
तुया जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा आमी घेतल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं भगवंत लॉरेन्साच्या काळजा वरवीं आमची काळीज आमच्या दुर्बळ्या भावा भयणीच्या कश्टांत आनी हालो पाद्रां उगड आनी तांच्या गरजांक पावून आमचे हात पांय सुडसुडीत कर. गरिबांचे आनी अनीत भोगताऱ्यांचे हक राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्कां पासत कश्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. प्रधान याजक जावन आयचे क्रिस्ती बलिदान आमचे खातीर भेटयल्या मानादी बाब पियूस डिसोजा शिवमोगा डिएसीज हांकां तुमचे नवी आभार मानून देव बरें करूं म्हणटा. तेर्स आनी लितुर्जीची जबाबदारी घेतिल्ल्या आमच्या बासिलिकाच्या लितुर्जी समितीक देव बरें करूं. आतां प्रधान याचक मानाच्यो वाती वाणतले नांवां पयल्यांनी मुखार येवचें आनी मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो. मुर्दोमो जॉयलिन लोबो बैदाळ. जॉयलिन लोबो बैदाळ. डेविड मेल्विन डिसोजा चर्च ए. डेविड मेल्विन डिसोजा चर्च ए. जेवणाचे प्रधान प्रयोजक लॉरेन्स लोबो ताकोडे. लॉरेन्स लोबो ताकोडे. जेवणाच्या प्रायोजकत्वाक वंती घेतिल्ल्यांची नांवां रोनाल्ड मस्करेनस नक्रे. रोनाल्ड मस्करेनस नक्रे. लॅन्सी कुटिनो होसबेट्टू. लॅन्सी कुटिनो होसबेट्टू. एरिक विल्मा डिसोजा उडुपी. एरिक विल्मा डिसोजा उडुपी. नांव नाका बैदाळ. लोरेसाक नोवेनाचे मागणे. हे जैतेवन मार्तिरा सा लोरेसा तरण्या प्रायरस वावरता खातीर कठीण कस सोसून जीव दिल्ल्या आयक आमचें कालतें मागणे. वर्त्या पातयेणेन आमी तुजी सरशी आयल्या. जिवो बाबात तीर बरवोसो देवाचो आनी आमच्या पेल्याचो करो मोग आमकां जोड दी. आमच्या बेसाक सरी जावं निश्कळपण आमचे थंय परजळ अशें कर. आमच्या सर आत्मीक आनी संवसारी वडिलां थंय कालतेपण आमी दाखयशें कर. दुबळ्या धाकट्यांक पिडे शिडेन आनी कश्टान वरां आशिल्ल्या आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी पावचें कर. अनबावर्त्यांक आनी बावर्तांत सडलेल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळशी कर. तुजे बळादेक मजतीन देवाचे राज संवसारान विस्तारून दी. आमच्या कुडी आत्म्याच्या सर गरजांनी आमकां पाव. प्रत्येक जावन मेळिल्ल्या उपकारां खातीर अर्गां दितात. ऑपरेशन बऱ्या तरान जाल्ल्याक ऑस्ट्रेलियांत PR जावन काम मेळिल्ल्याक बाळंतेर नॉर्मल जावन भलायकेवन भुरगें फावो केल्ल्याक
कॅन्सर पिडेतान राखून वेल्ल्याक साबार जाणां विविध उपकार तांकां लाभल्याक अर्गां दितात. ते सावां कातीची पिडा गूण जावंक, आर्थीक समस्या परिहार जावंक, बरी भलायकी लाभोवंक, फुलां झाडां बरीं जावंक, आळसाय पयस जावंक, जाग्याचे रेकॉर्ड मेळोवंक, मोबायलांतल्यान पयस सरून शिकपाक चड गमन दिवंक, पयण बऱ्या रितीन जावंक, कंत बेजाराय पयस जावंक, इंटरव्यूवांत पास जावंक, बरीं स्टाफ मेंबरां मेळोवंक, केसींत जीक मेळोवंक, समकळो आनी किळे गूण जावंक, जाणवाय जोडूंक, उडासाची सकत उरोवंक, उस्मोडाची पिडा गूण जावंक, पाटीची दूख गूण जावंक, मानास्ताप पयस जावंक, माथ्याचे केस चडचे रावंक, आमाल पिवणें सोडूंक, सोडदोड कन्न सांगाता जियोवंक, बें पयस जावंक, एलर्जी गूण जावंक, बरी न्हीद पडोवंक, BP कोलेस्ट्रॉल शुगर नॉर्मल जावंक, बिजनेस बरें जावंक, बरी सैरीक मेळोवंक, वायट उलोवणें बंद जावंक, BSc नर्सिंग एग्जामांत बरे मार्क्स मेळोवंक, गांठी दूख गूण जावंक, भुरग्यांचें देणें लाभोवंक, जाग्याचे समस्ये परिहार जावंक, कुटुंबान समाधान मेळोवंक, भुरग्यांनी सांगिल्लें आयकूंक, हट पयस जावंक, रीण फारीक जावंक. तशेंच आमच्या वैयक्तीक गरजो, आमच्या कुटुंबाच्यो गरजो आतां आमी उडासाक हाडया. शेकी भावाता प्रमाणे क्रिस्तांव जिणी जियोन बागी मरण सर्गा तुजे सांगता ससनाक देवाक वळचें बाग आमकां समेस्तां फाव कर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातळां बस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. Salores martiram apostol vinati că Hrista ceară să ne acămi povăsăm jagati. Prartuia ईश्वर पदवीदार देवा भगवंत लोरेसान आपल्या वळवळांच्या बुजाचेर जैत वरसें तुवें केलें. आमच्या अवगुणाचीं खेणां आमी पालवशीं कर म्हूण आमी लालेवन मागता. क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं. सोम्याच्या नावे आमचो आदार. सोम्या दयेन आयका म्हजी मागणी. आणि मुझी भोग तुझे सरशी पावूं दी. सोमी तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रार्थुया सर पदवेदारांनी ससनांच्या देवा तुजी गुणकची सकत पिडेस कुडींत वतून कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल. पातकांक शिक्षा जावन रेवाडलेल्या सर बंदसपणांतली तांकां सोडाय. मतीची आनी कुडीची सर दूख तांचे तोंड पयस कर. तुज्या अगणीत काकुळतीचेर पातयेवन आयलेल्या तांकां तुज्या भक्ता संत लोरेसाच्या मजतीन कुडी आत्मेची भलायकी लाभय. ह्या बसिलिकान तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणलें दोस्कायेन तांचें जावं दी. अशें शांती जोडलेली ती तुजीं साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकवण्यांनी देखी प्रकार चलून तुजो मोग आनी बरेंपण पासारचें खरी भक्तिवंतां जावन जियोंक आनी तुका महिमा दिवंक बाग तांकां फाव कर. क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं. आमचे देवो ये
आमची सर पिडा गूण जावच्या खातीर सांत लॉरेन्साच्या मजतेन आमच्या कुटुंबांत आसली समेस्त पिडेस्तांक हांगासर पिडेस्तावन तुमी कोणी तरी आयल्यात म्हळ्यार तुमकां हें समर्पण दिया, विशेष आशिर्वाद स्विकार करया. सुम्या जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावो आनी तुमकां संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट करूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो रावो तुमकां आशिर्वाद दिवं. सर पदवेदार देव बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर सदां काल आसो. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. तुझ्या पायांतळा उपकार तुझे नियाळ
आमची नेटय देव मोगान पेटय पातका सांगली तुटय सलगी वाटाकय क्रिस्ताचो शुभ संदेश परगटूंक शिकय देव भक्तीन वागय सलगी वन पावय सालो रेस तूं आमचो पात्रोन मोगाचो मजदा सर्वांचो सांत जापाचो सालो रेस तूं आमचो पात्रोन मोगाचो मजदा सर्वांचो सांत जापाचो तुवी सबाराच्या जीव तुजो दिलोय मार्तिरांचो पुरो जोडना जालोय ओबी सभेची तुबड्यास मोडलेले रक्षक तूं जालोय जीव समर्पिलोय सालो रेस तूं आमचो पात्रोन मोगाचो मजदा सर्वांचो सांत जापाचो सालो रेस तूं आमचो पात्रोन मोगाचो मजदा सर्वांचो सांत जापाचो सालो रेस तूं आमचो पात्रोन मोगाचो मजदा सर्वांचो सांत जापाचो सालो रेस तूं आमचो पात्रोन मोगाचो मजदा सर्वांचो सांत जापाचो मोगाळ पुत्राचो वेळ आमकां मोरी आशीर्वाद दीव आमकां जेजूच्या पवित्र काळजा भुरग्यांक तुज्या दी तुजे आशीर्वाद भगवंत लोरेसा आमचो विनंती कर भगवंत कुर्साचे कुर्वे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन